हांगा आमचे बरोबर उपस्थित आमचे भारतीय जनता पार्टीचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी आणि गोंय राज्याचे प्रभारी, गोवा, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू हे तिन्ही राज्यांचे जे प्रभारी असतात, कर्नाटकाचे आताचे आमदार पयलीं मंत्री आशिल्ले आमचे सी.टी. रवीजी, आमचे बरोबर उपस्थित आमचे उत्तर गोंयचे अध्यक्ष मानव अस्वडकर, IT सेलाचे रुपेश कामत आणि तुमकां खास करून हांगा आपयल्या. आज आमी योगा डीम जो आमी केल्लो त्याचे ई बुकाचे उक्तावण आज आमी सी.टी. रवीजींच्या हस्ते करतात आणि ते प्रेजेंटेशन तुमकां दाखयतले. ते आमचे तेंच्यांनी भरपूर कश्ट घेवन ते केले. ते नागराज प्रभू नवीन रायकर हे हांगा तुमच्या फाटल्यान उपस्थित आसात. हांव तुमच्या सगळ्यांचे हांगा पत्रकारांचे स्वागत करता. आमी ई बुकाचे उद्घाटन जातकच आमची डिस्ट्रिक्ट एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मिटिंगेची मिटिंग जातली. आज उत्तर गोवा आणि फाल्यां दक्षिण गोवा आणि ह्या 2 दिसाच्या दौऱ्यान आमचे प्रभारी सी.टी. रवीजी हे पूर्णपणे उत्तर गोवा आणि फाल्यां दक्षिणेक पार्टीच्या कामा निमित्तान पार्टीच्या ऑर्गनायझेशनच्या हाका लागून ते हांगा आयिल्ले आसात. हांव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आणि जो इंटरनॅशनल योगा डे आमी सेलिब्रेट केलो गोंया भितर आमी सगळ्या मतदारसंघा भितर 40 मतदारसंघा भितर मिनिमम 2 जाग्यांचेर करप अशें ठरयलें. त्या निमित्तान आमी सगळे कडेन कांय मतदारसंघांत जास्त कडेन केले, पण मिनिमम 2 कार्यक्रम प्रत्येक हातूंत केले. तातूंत आमचे सगळे पार्टीचे लिडर, पार्टीचे आदले आमदार, पार्टीचे आताचे आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री सगळ्याच जणांनी सहभाग केलो. आणि हे आमी सगळे पार्टीच्या बॅनराचेर केल्ले कार्यक्रम. कारण आमचो राष्ट्रीय आमचो एक प्रोग्राम आशिल्लो की देशभरा भितर आमी हे कार्यक्रम करपाक जाय, त्याचोच भाग. ताच्या व्यतिरिक्त सरकारान आपले वेगळ्या पद्धतीन जे कार्यक्रम आसा ते सरकारान केल्ले आसा, पण हे कार्यक्रम जे आसा हे केवळ भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेशातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी केले. ताका लागून तो सगळो ई बुकाच्या रुपांतर करून आमच्या IT सेलची टीम जी आसा त्या टिमीन आमचे जे रुपेश बाब आसात, नागराज प्रभू नवीन रायकर आणि सिद्धार्थ बाब कुंभलकर ही एक टीम आसा आमच्या IT, आणि तेका त्या IT टिमीन हे सगळे कॉम्पायल केले आणि ताचो ई बुकाचें रुपांतर आज आमचे प्रभारी सी.टी. रवीजी हांच्या हस्ते उद्घाटन जाता. थँक्यू. आजचो मेन हेतू कित्याक लॉन्च करपाक? कारण कितें आसा, आमी सगळेच कशें आसा की हो एक इव्हेंट आज आमी केलो. फाल्यां आमी 23 जून हो आमी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फाउंडर ऑफ BJP प्रेसिडेंट, त्याचो बलिदान दीस, त्या दिसाची डेथ एनिवर्सरी, त्या निमित्तान आमी कार्यक्रम केले. त्याचे लॉन्चिंग आमी फाल्यां करतले, जेणे करून कार्यकर्त्यांक एक ते सगळ्यांक कळचें आणि आमी कितें एक्झॅक्ट एक्टिविटीज करता ते हातूंतल्यान कोणी एक्सेस कोणाकूय पळोवपाक मेळटले. तो हातूंतल्यान एक हेतू आसा. जुलय आमचो जो हे आसा, आमी कितें केला 21 जानेवारी 23 जून टू 6 जुलय अशे 15 डेज आसा पळय, ते आमी पार्टीचे कार्यकर्ते लोकां मदीं वचूं जाय, लोकां मदीं वेगवेगळे कार्यक्रम करूंक जाय, लोकांक इन्वॉल्व करूंक जाय, अशे कार्यक्रम आसात ते. म्हणजे 23 तारीख आमी त्यांची बलिदान दिवस ह्या निमित्तान कार्यक्रम कितें केले आमी, तर त्या दीस आमी आमच्या सबंद गोंयभर आमी कार्यकर्त्यांक सांगले की तुमी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जींचो फोटोचे हार घालूं जाय, फुलां घालूं जाय. ते आमी प्रत्येक कांय मतदारसंघांनी प्रत्येक बुथार केले. एक्झाम्पल मये, सांखळी, तांच्यांनी जितले बूथ त्याच्या मतदारसंघात 52 बूथ आसात, 52 बुथांचेर प्रोग्राम केले. कोण तरी उलयलो, लोकांचो इन्वॉल्वमेंट जालो भितर. त्यानंतर आमी 25 तारीख आमी एमर्जन्सी डे केलो. त्या निमित्तान आमी कांय जे भितर पडिल्ले तांचो सन्मान केलो. त्याच्या संदर्भात कितें एक्चुअली लोकांक त्रास जाले त्या वेळाचेर तेचे आमी स्पीच गोंयभर कार्यकर्त्यांक आयकपाक दिली. फेसबुक लायव्ह केलो, YouTube लायव्ह केलो. त्यानंतर आमी आतां 6 तारखेर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जींची जयंती, बर्थ एनिवर्सरी, त्या निमित्तानूय आमी कार्यक्रम करतले. आणि विथीन दीस 15 डेज आमी कार्यकर्त्यांक म्हणलें की प्रत्येक बुथाचेर मिनिमम 10 झाडां लावपाक जाय. कारण ताका लागून ती झाडां लावपाचो कार्यक्रम चालू आसा. युवा मोर्चा सगळे कांयच ना, जर कोणाक जागा खंयच नासत जाल्यार आपल्या गार्डन जे आसा त्या गार्डनान तरी एक झाड लावूं जाय. पूण प्रत्येक कार्यकर्त्याक सांगलें की तुवें झाड लावूं जाय, कारण ऑक्सिजन हो तितलोच म्हत्वाचो. प्लस प्लास्टीक अवेरनेस कॅम्प करात. म्हणजे आमी क्लिननेस ड्रायव्ह एवढा आमी स्पेसिफीक म्हणलें की तळी आसा जुनी किंवा न्हंयो आसा, थंय जर प्लास्टीक आसा जाल्यार ती गोळा करून ते क्लीन करपाक जाय.
अशा तरेचे ऍक्टिव्हिटीज ज्यो आसा पळय हे आमी 15 डेज आमी सेलिब्रेट वेगवेगळ्या पद्धतीन करतात आनी ते सगळ्यांक कळची ती सगळ्यांनी पळोवचे म्हणून हे इट इज ई बुकान आमी ते कंपेर करतात. इज द मेन पर्पज. आता आमी सेवा ही संघटन म्हणून ज्या टायमाचेर आमी पॅन्डेमिक सिच्युएशन जालें सेकंड वेव तेजे पयलीं फर्स्ट वेव जाली त्या वेळाचेर आमी सेवा ही संघटन अभियान केलें. त्या वेळाचेर आमी कितें केल्लें तर आमच्या लोकांक कार्यकर्त्यांक सांगिल्लें की त्या वेळार कंप्लीट बंद आशिल्लें त्यामुळे ज्या लोकांक सामान हाडपाकूय मेळनासलें. अशा वेळाचेर आमी तांकां सांगलें की तुमी मदत करात कोणाक जेंकां जाय तेंकां कोणाक रेशन दियात कूक फूड दियात वखदां जाय वखदां दियात आनी त्याचो मागीर ते सगळें सोंपतकच देशभरा भितर आमच्या प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन तो रिव्ह्यू घेतलो. रिव्ह्यू घेतकच ताणें म्हणलें की येदें व्हडलें कार्य हे बिसायड एका राजकीय पार्टी न्हय पण पॉलिटिकल पार्टी येदें व्हडलें काम करपाक शकता एक तरी बुकान कन्वर्ट जावं जाय म्हणून तांच्यांनी देशभर सांगलें की ई बूक करात. आमी गोंयचो ई बूक केलो सेवा ही संघटन अभियान 2. आता आमचे सेकंड वेव जी आयली तातूंत आमकां परत सांगलें की सेवा ही संघटन अभियान 2 करात. ह्या अभियानाच्या अंतर्गत जे कितें कामां केल्लीं आसा तेचो आमी 6 तारखेर ई बुकाचें उक्तावण करपाचें आसा. आमी लोकांक जेंकां कोणाक गरीब आसा तांकां सामान दिवपाचें काम केलें. थोड्या लोकांक आमी आयसोलेशन किट घरा व्हरून दिवपाचें काम केलें. जे आयसोलेशनान घरां आसात तांकां आमच्या कार्यकर्त्यांनी तांकां कितें जर घरां जाय आसत थंय जर सांगलें आसत तांकां व्हरून सामान दिवपाची वेवस्था आसत. ऑक्सिमीटर शॉर्टेज जाली की ऑक्सिमीटर अवेलेबल करून दिवपाचें आसत. कोणाक वखदां दिवपाचीं आसत. बऱ्याचशा मतदारसंघांनी ऑलमोस्ट 35 मतदारसंघांनी प्रायव्हेट एम्ब्युलन्सी आमच्या कार्यकर्त्यांनी अवेलेबल केली. एम्ब्युलन्सी म्हणजे कितें आता हाची इनोवा आसा जाल्यार त्यांनी इनोवा कन्वर्ट केली. सिच्युएशन अशें जातालें की घरांतलो मनीस सुद्धा आपलो भाव जर कोविड पॉझिटिव्ह आसत जाल्यार ताका हॉस्पिटलान व्हरपाक तयार ना आनी ताका लागून एम्ब्युलन्स मागयल्यार डिले जाताली. म्हणून ही वेवस्था आसा. आमी आमच्या कार्यालयान 24/7 हेल्पलायन सुरू केली. कोणाक कितें इन्फॉर्मेशन मेळूंक जाय कोणाक हातून हॉस्पिटलान एडमिशन मेळूंक जाय अश्यो कितल्यो तरी सेवा अंतिम संस्कार फायनल एखादे बरेचशे कितें जाता ताका फायनली लोक आपलो आसून सुद्धा वचपाक भियेतात. हें सगळें काम जें आसा हें सगळें हे ई बुकान आमी कंपेर केल्लें. तेचें उद्घाटन आमी 6 तारीख करतात. म्हणून हें उरचें तें आनी कोणें तरी पळोवचें ताका लागून केलां. आमी सुद्धा आमची एक गोंयची टीम आमची मेडिकल सेल जें आसा त्या सेलाचे तेचे हेड आसात डॉक्टर शेखर साळकर ते कन्वेनर आसात आनी सिद्धार्थ कुंकळकर आमचे IT इंजिनियर तेचे को कन्वेनर. हे सगळें घडोवन हाडूंक जाय. आनी डॉक्टरांची एक टीम आसा त्या टीमीचे अंतर्गत ऑल नॅशनल आमच्या सिटी रवीजी हे ताचे प्रमुख आसात ऑल इंडिया हेल्थ आनी ते हातूंतल्यान आमी प्रत्येक मतदारसंघातली टीम तयार करतात आनी तांकां ट्रेनिंग दितले. बेसिक तांच्यांनी एखादी जर हे जालें हेल्थ वॉलंटियर्स ऑल हेल्थ वॉलंटियर्स आनी ताका लागून ते आमी पार्टी म्हणून आमी तयार आसा तयार आसा. तुम्ही आणि एक डिक्लेअर केले की जे कोविडा खातीर जे डॉक्टर्स म्हणजे पार्टीन करून ते सरकार गव्हर्नमेंटाचे गव्हर्नमेंटान आनी गोष्टी डिक्लेअर केल्या ते CM इज द बेस्ट पर्सन तुमकां ते सांगपाक शकता. मागीर येतलो सध्या सगळीकडे लॉकडाऊन जाता कितले पर्सेंट म्हणजे बेनिफीट लॉकडाऊन जावन कित्याक लागून बेनिफीट इन द सेन्स तुवें पळयलें न्ही की गोंया भितर ऑलमोस्ट 51% सुद्धा पॉझिटिव्ह केसीस जाताले. म्हणजे एखादे ते मॅक्झिमम हे जो जालो तो अप टू 51%. आज ती 5% राहिल्या. त्यामुळे त्याचो डेफिनेटली फायदो जो आसा तो जनता हे आमचो पार्टली बंद करप जे आसा त्याचो डेफिनेटली फायदो जालो. कर्फ्यू लॉकडाऊन वाडपाचें आता कशें आसा तो निर्णय मुख्यमंत्री घेतले. आज सांजचे तेंगा त्यानंतर ते कितें उलयतात सर राज्याची आयज आर्थीक व्यवस्था कशी कितें आसा कित्याक म्हाज्या म्हायती प्रमाण रेव्हेन्यू 47% अदीक कमी आसा. अशा परिस्थितींत सरकार कसो कितें करता हे कशें आसा पळय हे सिच्युएशन सबंद जग आसा पण तुका कोणेच सांगूना आसतलें की सरकारी गव्हर्नमेंटाची सॅलरी कोणे तरी दिवपाची उरले हे जावना न्ही. सरकार कितें तरी एडजस्टमेंटी करून ते सगळे व्यवस्थितपणे दिता. हाचे व्यतिरिक्त डेव्हलपमेंट आसा ते बंद उरना. त्यामुळे मंदी आर्थिक मंदी जी आसा ज्या वेळाचेर आमी लॉकडाऊन म्हणून शब्द वापरतात त्या वेळार डेफिनेटली इन्कम जे आसा कारण आमी सगळे टुरिजम स्टॉप केला आमचे कडेन इन्कम बंद जाले येवपाचे. त्यामुळे आर्थीक ही गोंय न्ही सबंद जगभर हे आसा पण त्यातल्या त्यात कोणाक पगार दिवना आनी कितें ना हे सरकारान करना. सरकारान सोशल स्किमी आसा तेचेर पयशे घालपाचें काम सरकार करता. इन दिनों पार्टी के सीनियर लीडर खुद ही
अपने आप कैंडिडेट डिक्लेयर करने जा रहे हो, वो पार्टी के डिसिप्लिन के अगेंस्ट है, इसके लिए आपकी क्या मैसेज है उनके लिए? डिक्लेयर नहीं किए, अपेक्षा किया है। अपेक्षा करने का हर कार्यकर्ता को अपॉर्चुनिटी है। अपेक्षा अलग है, डिक्लेरेशन अलग है। डिक्लेयर करने का जिम्मेदारी हमारा पार्टी में केवल पार्लियामेंट बोर्ड के है, बाकी लोगों को नहीं। अपेक्षा, सभी अपेक्षा व्यक्त कर सकता है, आप भी अपेक्षा व्यक्त कर सकता है, मैं कंटेस्ट करूंगा, ये अपेक्षा है। नहीं, आपके पार्टी के सीनियर लीडर ने जो पहले के मुख्यमंत्री उन्होंने तो क्लियरली बोला था कि टिकट उनको ही मिलेगी, वो भी दिल्ली से। उनका अपेक्षा है, अपेक्षा नहीं, उन्होंने खुद ही मैं उनके स्टेटमेंट देखा उन्होंने अपेक्षा व्यक्त किया है, उनके साथ भी बातचीत भी किया, अपेक्षा व्यक्त किया। अपेक्षा अलग है, कैंडिडेट के बारे में पार्टी का तरीका अलग है, उस तरीके से पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। चुनाव के समय हर कार्यकर्ताओं को अपेक्षा करने का अपॉर्चुनिटी है हमारा पार्टी की। सर अपेक्षा कंफ्यूजन कब तक खत्म हो जाएगा? डिक्लेयर कब हो जाएगा? कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कब खत्म हो जाएगा कि पार्टी अनाउंस कब करेगी? चुनाव के टाइम? अभी चुनाव नहीं किया, अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद कैंडिडेट फाइनल करेंगे पार्टी। लेकिन सर इसमें पार्टी के वर्कर में कंफ्यूजन हो रहा है। नो कंफ्यूजन, सभी फाइनल, सभी पार्टी के साथ जोड़ करके काम करता है। इसके लिए कंफ्यूजन और कंट्रोवर्सी दोनों नहीं है। रवि जी, जो आपकी सीटी की जाएगी या नहीं जाएगी, मतलब उनका जो 5 साल का जो काम करने का तरीका है वो रिव्यू होके दिया जाएगा, कैसा रहेगा? आज हम सब लोग सेवाई संगठन के नाते जनता के बीच काम कर रहा है। चुनाव के संदर्भ में हर कॉन्स्टिट्यूंसी का तरीका अलग अलग है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी स्थिति देख करके कौन अच्छा काम किया कॉन्स्टिट्यूंसी में, कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ करके काम किया है, अच्छा नेम है। फाइनली पॉलिटिक्स जीतने का खेल है, कौन जीत सकता है, जीतने वाला कौन है, अच्छा काम कौन किया है, उसके बारे में निर्भर होगा सर। और ये उस समय का मामला है, आज का मामला नहीं। सर ये नियम आपने जो अभी बोला है, एंड जो कोई अच्छा काम करे उनको टिकट मिलेगा। जो 10 एमएलए कांग्रेस से आए उनके लिए भी ये नियम लागू है। बहुत लोग अच्छा काम कर रहा है। हमारा सभी एमएलए, सरकार, मंत्री लोग अच्छा काम कर रहा है। नहीं, मेरा सवाल है स्पेसिफिक टू 10 कांग्रेस एमएलए जो आप पार्टी में, उनके लिए भी नियम लागू है। ठीक है, वैल्यूएशन के समय पर कौन अच्छा किया, कौन अच्छा नहीं किया पता लगा, आज नहीं। सभी हमारा है, ये बाहर का लोग नहीं है, ये 10 आने के बाद हो, सभी शामिल होने के बाद हो, बीजेपी एमएलए। Mr. Ravi, last question means there are chances that some MLAs might be denied ticket also. That will decide only parliamentary board. So last question from me, Mr. Ravi or Mr. Fernandez. How does the party plan to strike a balance between demand for tickets from co-party workers like Ramesh Tavadkar or Lakshman Patkar and the new entrants? How the party will strike a balance? तांच्यानी तुमकां सांगलें की भारतीय जनता पार्टी नवे आनी जुने अशें डिस्क्रिप्शन करना। एक वेळ येता तो जेन्ना पार्टीन येता तो भारतीय जनता पार्टी, आनी त्यामुळे तांच्यांनी स्पेसिफिक सांगिल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टीच्यो तिकीटी आमी स्वयंघोषित कोण करपाक शकना, स्वताची तिकीट कोण डिक्लेअर करू शकना, पार्टी अध्यक्ष म्हणून हांवूय सांगपाक शकना। आमची एक सिस्टम आसा
इलेक्शन डिक्लेअर जातकच पार्टीची स्टेट इलेक्शन कमिटी डिक्लेअर करतात. त्या कमिटीच्या हाच्या भितर केवळ रिकमेंडेशन नावां येतात आणि तांच्यांनी ते सांगले आसतना आमकां जिखूंक जाय ही क्रायटेरिया आसात. आजच्या वेळार सगळेच बरें काम करतात. एखाद्यान आपल्याक मेळपाक जाय इच्छा प्रकट करप वेगळी आणि ताका दिवप काय घेवप ही वेगळी आणि ताका तो निर्णय जो आसा हे सगळे कन्सिडर करून त्याचे क्रायटेरिया, त्याची विनेबिलिटी क्रायटेरिया, बाकीचे सगळे गोष्टी पार्लिमेंटरी बोर्ड ते फायनल ठरयता. तेन्ना लोकल टिमूय ते ठरयना. त्यामुळे उगीच आपले थोड्यांक दिसता की आपले स्वयंघोषित उमेदवार येता तसे उलयता अशेंय ना. कांय लोक तांकां फोन करून विचारता आणि विचारतकच थोडे ते म्हाका वेगळ्या पद्दतीन बरयता आसतले आणि त्यामुळे स्पेसिफीक तुमकां सांगले कोणे जर तुमकां सांगले आसत जाल्यार ते तुम्ही त्यांचे छापपाचें बंद केलें जाल्यार बरें पडटलें अशें म्हाका दिसता. सर भाजप कांय जावपा येना. कोणे कैंडिडेट एस्पिरेंट्स बहुत लोग है, कैंडिडेट एक ही है. सर पहिले मी एक ही करेल. करतो एमएलए पेक्षाही बरे काम करता. तो जिखूंक जाय न्ही. अरे कशें आसा की बऱ्याचदा हांव आजूय एका पेपराचेर हांवें पळयल्या 2017 उमेदवारी दिली म्हणजे तेच्या म्हणणे की आपण सिनियर मनीस अशें जावंक शकना न्ही. भारतीय जनता पार्टी भितर जे लोक आयल्या सुरवातीक कांय जर सोडले जाल्यार बाकीचे सगळे वेगवेगळ्या पार्टीच्यानूच भितर आयल्या आणि ताका लागून आपूण आयतकच हांवूच पार्टीचो सगळो सर्वे अशें जावंक शकना न्ही. पार्टीक सत्तेर येवपाक जाय. पार्लिमेंटरी बोर्ड जे तरे डिसिजन घेवंक जाय ते योग्य पद्दतीचे डिसिजन पार्लिमेंटरी बोर्ड घेतलो. आमकां कोणाकूच त्याचो अधिकार ना आणि त्यामुळे उगीच गडबड करून कांय जावपाचें ना. ती तोंडाची खास जी आहा ती भागयतली. बंड तुका हांव परत सांगता. आतां हांवें सकाळी प्रेस कॉन्फरन्साक म्हज्या सांगल्या की ह्या भारतीय जनता पार्टी येदी व्हडली जाली पळय ती लिडरांच्या आधाराचेर पार्टी जावना. कार्यकर्त्यांनी काम करत करत खूब जालें. आमी एटलिस्ट हांव भारतीय जनता पार्टीचो आमदार जावपाक पावलो, पार्टीचो स्टेट प्रेसिडेंट जालो, पण म्हजे बरोबर काम करपी अजूनही काही कार्यकर्ते ते पंचय जावना, कॉर्पोरेशनाचे नगरसेवक जावना आणि पार्टीचे अध्यक्षय जावना. आणि ताका पार्टी जी चलता पळय ती त्या कार्यकर्त्यांच्या आधाराचेर आणि तो कार्यकर्तो कितले जाण तिकिटी मागता मतदारसंघात त्यांच्या फाटल्यान उबो रावचो ना. फायनली ज्याच्या हातीन कमळ दितले पळय त्याच मनशाच्या फाटल्यान तो कार्यकर्तो रावतलो आणि म्हणून ती खरी पार्टीची जीत आसता. त्यामुळे आम्ही उगीच चर्चा सगळी करून काय वचना अशें म्हणटात. हे पार्टी आता इलेक्शन फुडें सरल्या आनी सध्या तुम्ही कशी फेस करतले पळय भारतीय जनता पार्टी हो विषय आता तू सगळं कन्फ्यूज करनाका. एक विषय आसा ह्या संदर्भात तर जाय जाल्यार तुका वेगळ्या पद्दतीन आमचे तुम्ही फेस कशी करतले. फायनली पॉलिटिकल आम्ही राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही जगातली नंबर 1 पार्टी, या देशातली नंबर 1 पार्टी आणि गोंयची नंबर 1. त्यामुळे ज्या तरेन फेस करू जाय त्या योग्य टप्प्याचेर फेस करपाची कॅपॅसिटी भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांक आसा. त्यामुळे व्यवस्थितपणे करता. गरीब जनतेचे खूप हाल जाता न्ही. भारतीय जनता गरीब जनतेक जर सगळ्यात चड जर कोणे दिले आसत तुकाय खबर हे पॅन्डेमिक सिच्युएशन आसून सुद्धा बीपीएलच्या हातूंतल्यान गरीब मनशाक सगळे म्हणजे आमच्या सरकाराचो मेन मोटो जर कितें आसत अंत्योदय ह्या समाजातल्या सगळ्या मनशापर्यंत पावपाक जाय अशा पद्दतीतूनच आमचो सरकार काम करता केंद्रात. आणि म्हणून त्यांच्यानी 1 नेशन 1 रेशन असत. गरीब मनीस हो खंय तरी जगात हातून देशांत गेलो जाल्यार तो उपाशी उरूं जायना. वयता त्या स्टेटी भितर ताका रेशन मेळूं जाय. आज अप टू नोव्हेंबर 2021 पर्यंत तांदूळ जे आसात ते फुकट दिवपाचें काम सुद्धा हेच सरकार करता. त्यामुळे गरिबाची कीव भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक पूर्णपणे आसा, भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांक आसा. त्यामुळे जे कितें केलें हांवें तुका सांगूंक गेलो जाल्यार म्हाका दिसता 1-1.5 वर हांव तुका सांगपाक शकता ह्या विशयाचेर, पूण म्हाका एक लिमीट आसा. त्यामुळे इतल्या जाणां थांबयता. देव बरें करूं. धन्यवाद.